Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. जेन्ना देवा बापान मोगान हो संवसार रचलो, आपल्या उतरान ताणें हो संवसार रचलो, उतोर धाडलें आनी 7 दिसांनी ताणें हो संवसार रचलो. सगळें सोंपयतूच मनशाक ताणें आकारलो, ताचे भितर आपलो जीव घालो आनी ताका ते बागेन त्या वैकुठान घालो. कांयच उणेपण नासलें. मनशाक दुयेंस ना, पिडा ना, त्रास ना, कांयच ना. सगळें सोंपेपण. सगळ्या देण्यांनी बरोवन आदाम आनी ते बागेन देवाची मोहिमा परजळटा. ती देवाची मोगाची रचना हें पळोवंक जावंक ना. तांचे भितर उणेपण हाडलें सैतानान. पूण आतां तांचे भितरचें उणेपण रिगलां, फाटोक. तें सोंपोवंक देवा बापान कितें धाडलें काय मनशा कुळाच्या तारुणा पासो. कसली वस्त ताणें धाडली, कसलें वखद ताणें धाडलें, खंयची मेशिनरी ताणें धाडली, कितें धाडलें देवा बापान तुज्या आनी म्हज्या तारुणा पासो. आमकां कित्याची गरज, फकत कित्याची गरज तेंच देवा बापान धाडलां. आज पोरव्या गाब्रिएलाच्या हातांतलें धाडलें कितें? माय मारशें जेन्ना आज बडवो गाब्रिएल आयलो, कितें दिलें? माय मारयेताय कितें दिलें मनशा कुळा पासो? उतोर जेन्ना आज पडवे गाब्रिएलान दिलें, आंकवार मारीन तें घेतलें. त्याच घोडेक जावन तिचे बरोबर सांगाता पवित्र आत्मो वावुरता आनी जेजूक ह्या संवसारान हाडटा. जेजू म्हणल्यार देवा बापाचें उतोर मनीस जावन आमच्या तुज्या आनी म्हज्या पासत देवा बापान दिला. जेन्ना हें फाटोक जेजू वरवीं देवा बापान सोंपयलां, जें उणेपण आसलें आपले मोगाची रोसणे भितर, तें देवा बापान आपल्या पुतार म्हणजे आपल्या उतरा वरवीं सोंपयलां. आतां तुमी म्हणटली सोंपयलां जाल्यार आमकां हें दिसता कित्याक? त्रास दिसता, पिडा दिसता. तें दिसता कित्याक? ताचेर जी चोर पदवेदार जैतिवून जाची जैत मेळयला धाडून तें आमी आमच्या तोंडान उच्चारना. आपल्या पदवेदार उतरान जेजू वरवीं देवा बापान ह्या काडुकाची पदवेची जैत व्हेला. आमकांय आतां आमकांच देवा बापान आमकां दिला जेजू म्हणजे आपलें उतोर. ते परिस्थितीन लागतली ती एक बसावणी ताच्या पवित्र उतरान म्हणजे आमी म्हणटा पवित्र पुस्तक बायबल. थंय आसा म्हजी आनी तुजी पेखवणी. थंय आसा तुजी आनी म्हजी सुटका. आमी म्हणटा मागता देवा बापान दिलें जेजू वरवीं. आतां तुवें तुज्या उतरान तुवें तीं उतरां
उच्चारून जाय. जेन्ना सपोज फॉर एग्जाम्पल भिरांत येता, म्हजो कोणूय भायर गेला, ताका कितें जाय ना जाय, ते भिरांती आड तुवें उतर उलोवंक जाय. ते भिरांतेचो चिंतीत रायत जाल्यार, ते भिरांतेचेरूच चिंतीत रावत जाल्यार तेंच आमच्या जिवितान घडटा. कित्याक जोबाच्या पुस्तकांत आमी पळयता कितें, जोब म्हणटा जें कितें हांव भियेतालो तें म्हज्या जिवितान घडलें. कित्याक भिरांत दार सोयतानाक आमच्या जिवितान वावर कर, आनी वाट दार देवाक आमच्या जिवितान वावर कर. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. आमचो बाट खंय दिसता? आमच्या उतरान दिसता. जेन्ना जी 12 वर्सां, थँक यू लॉर्ड होली स्पिरिट, जेन्ना ती 12 वर्सां रगपात जाल्ली बायल, कितले दोतोर केले, कितली वखदां केली, पूण जेन्ना जेजूची खबर आयकली, तिच्या तोंडांतल्यान कसलीं उतरां भायर सरलीं. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट, बट her faith can be seen through her words. Who saw this faith? देव पवित्र आत्म्या, देव पवित्र आत्मा वाट करता तिच्या पासत. जेजूक ती आफलूंक हात लावूंक ती फेकोवणी तिका मेळूंक, पूण तिची पयली उतरां जाली आपूण हात लायल्यारूच बरी जातली. आतां तिच्या मनांत आसा तेंच ती उलयता आनी तेंच तिका फावो जाता. आतां तुज्या मनांत कितें आसा, तूं उलयता, तुज्या मनांत कितें चलता तेंच तुका फावो जाता. हालेलुया. थँक यू जीसस. कित्याक जोशुआच्या पुस्तकांत जेन्ना देव बाप म्हणटा, म्हजी उतर तुज्या तोंडा भायर सरून दिवं नाका आनी ताचेर नियाळ कर, म्हज्या उतरांचेर नियाळ कर. कित्याक देवा बापाक खबर आसा, जेन्ना आमी उलयता आनी ताचेर नियाळ करता तेंच आमच्या जिवितांत येता. आनी देवाच्या उतरांत आसा कितें? सगळें बरेंपण. कित्याक देव बाप फुडें म्हणटा, अशें केल्यार तूं यशस्वी जातलो. कित्याक ताच्या उतरांत आसा जिवीत. जेन्ना आमी तें उलयता आनी ताचेर चिंतता तेंच आमकां मेळटा. जर आमी आमची उतरां तर भिरांतीची, उतरां तर वायट आनी तेंच आमी चिंतता, तोच परिणाम आमच्या जिवितांत येता. कित्याक आमचे स्वयं जे भाशेन आमकां देवान रचल्यात तेच बरी वावरता. हें वातावरणान जंय आमी आसा, जें आमचें सिस्टम आसा, जें आमी उलयता, जें आमी चिंतता तेंच आमचे लागीं ओडोन येता. जर आमी दीस आनी रात देवाचें उतर उलयता, जेन्ना ती भिरांतीची चिंतनां आयल्यार पासून ताचे विरुद्ध जें उतर आसा, बासावणी आसा देवाची, जेन्ना ती आमी उलयता आनी चिंतता ताचेर, त्या उतरान कितें आसा, ते बासावणेन कितें आसा तें तुजेशी ओडोन येता. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. उदाहरणां उदाहरणां जर इंचीत ना कोणाकूच स्वता येता, म्हजो कोण मोग करिना, हांव कोणाकूच नाका. पूण देवाचें उतर जेन्ना जर अमनीस चिंतीत सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला, तूं जल्मुचे आदीं हांव तुका वळखतां. आवयच्या कुसव्यान तुका हांवेंचे आदीं हांवें तुका संस्कारला. यू नॉट अ मिस्टेक. जेन्ना हे भाशेन देवाच्या उतराचेर ताचो इकलो आसता, तो मनीस खुशालकायेन आसता. आनी जेन्ना खुशालकायेच्या वातावरणान एक मनीस आसता, द जॉय, द स्टेट ऑफ जॉय, ताचे लागीं हें आसणी देवाची आसता थंयसर. हालेलुया. देवाची आसणी आसता. Exodus 33:14 देव बाप म्हणटा, आय विल गो बिफोर यू. The presence of God goes before us, and His presence is, because of Jesus, is with us through His Holy Spirit, and He gives us rest. ताचे आसणे
आसप म्हणजे देव बाप कित्याक म्हणटा सदांच कुशाल रावात. सान पावलूय म्हणटा रिजॉयस एंड अगेन आय से रिजॉयस. जेन्ना तूं कुशालकायेन आसता जें बेसांव आसा तें तुज्या बुद्धींत आसा तें तुज्या हातींत आसपावता. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. कितें मेवतलें म्हूण देवाची वाखाणी न्हय पूण जेजू वरवीं ताच्या उतरा वरवीं आमकां सगलें आमच्या हातान दिलां. हें पवित्र पुस्तक आमी पळयता. हें बेश्टें पुस्तक न्हय. त्या संवसारांतल्या खंयच्याय पुस्तकाक सोर जायना. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. तें दिलां तें बांदरां मोठ्या परस वर्थी. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. कित्याक आमचें तर थारोन दुसरें कित्यानूच जातालें जाल्यार तेंच देव बाब दितालो. आमचें थारोन जाता फकत ताच्या उतरान. म्हणूनच आज गोडव्या गाब्रिएला वरवीं उतोर पाठयलां. उतोर ताणें घेतलें. ताचें जिवीत आमी पळयता. सांत पेद्रू, सांत पावलो, सगळे शीस. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. तुका कितें जाय त्या नवे करोरान जे परी आदले करोरान आदामान एवीक सगळें तयार केल्लें तेच परी परतून जें उणेपण हाडलेलें सैतानान तें सगळें सोंपयलां जेजू वरवीं हें नवें करोरान. तुका विसो तयार केला. जे परी 7व्या दिसाक देवान विसो घेतलो आमकां सगल्यांक जेजू वरवीं देवान विसोवान भितर काडल्यान. आमी ग्रेस्त जातली न्हय. जेजू वरवीं आमी ग्रेस्त. दीस इज अ प्लेस. आमी बेसांवांनी भरतली न्हय. सगळीं आत्मीक वरदानान बेसांवांनी भरलोलीं आमी. पूण तुजें चिंतप ताच्या उतरार हाडूंक जाय आनी तुजी उतरां बदलून ताची उतरां तुज्या तोंडांतल्यान सुटोंक जाय. ते घडयेक जेन्ना तें उतर चोरून घेता तो कितें दाखयता तें उतर हाडूच तुका कितें दाखयतलो. पूण तूं सोद मानताय जेन्ना तूं तीर रावताय आनी उलयताय न्ही ताचेर चिंतताय तेन्नाच तुका तें उतरान आसा तें दिसता. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस.